हांव एकूच लोकांक शुभेच्छा दिता आसतना गणेशाची गणेश चतुर्थी एक आमचें व्हडलें फेस्त सगळे गांवांनी वयता सगळे लोक मेळटा आनी एक खुशाल परेन स्वताच ते मनयता पूण एक खेपे कोविड-19 लागून सगळे कमी प्रमाणान जाता आनी लोकांनी केअर घेवपाक जाय की हें दुयेंस ना पसरपाक आनी पसरपाक तेका लागून केअर घेवनूय तेणी फावो ती देवाची भक्ती करपाकूच जाय. भक्ती करतना एकामेकाचो प्रेमूय जोडून घेवपाक जाय आनी हांव तांकां खुशाल बरी चतुर्थीचे बरे विशेस दिता आनी तांकां एकूच सांगता की हेजे फुडें आमी जे माणूस म्हूण आसता मनीस आसता ह्या संवसारान केदोय व्हडलो आमचे प्रसंग येयल्यार आमी ते ओवरकम करपा जाता आमी ते पयस करपाक जाणा. मॅनकायंड हॅज ऑलवेज फावंड अ सोल्युशन. हेजेय आमी एक आरोप जाता की चायना सारके देशान हे कोवीड हाडले म्हूण की तेणी आख्या संवसाराक चायनाक हे कोवीड दिले. वॅक्सीन कोण दितले, औषध कोण दितलो, आमचो भारत देश दितलो. आनी आज आमी गणपती कडेन गणपती नमन करतना गणपती कडेन मागया जशें विसर्जन आमी करतले तेज्या आयडलाचे तेन्ना हें दुयेंस कमी प्रमाणात जायत आपशी ना जावपाक तेजें आमी विसर्जन करतले. ही आमची कटकटीत विनंती श्री गणपती बाप्पा कडेन की आमकां वाचय, गोंया वाचय, देश वाचय, आमचे सगळे लोकांक वाचय, आख्या संवसाराक. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता फुडाराचें बरेपण बरे भाशेन येवपा जाय. सगळे वतीन बरेपण येवपा जाय. हें बरेपण येवं दी तेजे कृपान देवाचे कृपेन आनी सगळ्यांचें बरें जावं दी.